पावसाच्या दिसांनी दर्याची धूप जावप ह्यो बातमी आमी आयकत आसतात, पण काणकोणच्या पोळे ह्या समुद्र किनाऱ्याचेर काल मोठ्या प्रमाणात पावस पडले कारण समुद्राची मोठ्या प्रमाणात धूप जाल्ली आसा आणि अतुल रायकर हेच्या मालकीची जी बागायत आशिल्ली दर्यादेगान त्याची मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्लें आसा। हितून भितर तेचे 10 माड आशिल्ले व्हडले ते 10 माड व्हांवन गेल्ले आसा, तशें 5 कवती तेणें लायल्ले तेय व्हांवन गेल्ले आसा आनी कांय प्रमाणात झाडांय व्हांवन गेल्लीं आसा। आणि त्या लायनीक आमी पळयलां की 48 अशी माड आसा। हो कंटिन्यू जर तर पावस पडलो की ते व्हांवन वचपाची शक्यता आसा अशें स्थानीक लोक सांगतात। अतुल रायकर हेणें सांगलें की गेली 2009 हो उदकाचो लेवल तेणें पळयल्लो, तेजे नंतर इतलें उदक वाडलें तेणें केन्ना पळोवंक नाशिल्लें। तेणें ह्या संदर्भांत वेगवेगळ्या सरकारी ऑफिसांनी कंप्लेन दिल्ली आसा काल, आज पर्यंत तो म्हणटा कोणूच अधिकारी पावना। सरकारान कितें तरी थंय घेवन थंय प्रोटेक्शन वॉल काडून फुडें ह्या गांवांक वाचोवची अशी तेजी मागणी आसा। स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर। पूण कितें जालें काल म्हणटा आतां ह्या वर्साक बांदलेत ना, बांदपा आसलें ते टेंडरींग जालें टेंडर काडलें ना, कामां म्हणटा पेंडींग दवरली पंचायतीन आनी ताका लागून म्हणटा कितें आहा हे आमचे सगळे म्हणटा लॉस जाले हांगा। कितें गेलें तुमचे काल? काल आमचे ऑलमोस्ट एक 8-10 सुमार माड गेले नाल्ल लागपाचे, एक 5-6 सुरी झाडां जी आमी नाटली जी आमची रेंव हाडून दवरताली ती व्हांवन गेली। मेन सद्या म्हणटा रेजिडेंशियल हावजीस आनी एग्रीकल्चर लॉस आमची भरपूर जाल्ली आसा आनी आमची जी घरां आहा ती हांगा 5 ते 10 मिटराचे सामकी बीच टच आहा। ओल्ड घरां पयलीं ओल्ड घरां हय, पूण ती जर ती प्रोटेक्शन जर वॉल जर बांदना न्ही जाल्यार त्या घरा म्हणटा सारको धोका आसा सारको। पयलीं आनीक 2009 वाडले अशेंच, तेन्ना बीन अशीच मागणी केल्ली आनी प्रोटेक्शन वॉल बांदतले म्हण आमकां खूब जाणां अशें आमदारान मिनिस्टरान आश्वासन दिल्लें की बांदतले म्हण। लास्ट टायम तेन्ना परिकर बीन CM ताणीच काय हांगा आमकां हें दिल्लें की हांगा प्रोटेक्शन वॉल फूल बांदतले म्हण, पूण अजून म्हाका कांय ना। पूण सद्या तर पंचायत DI फंडांतल्यान फंड आमी पर्सनली हे जावन सगळ्या पब्लिका खातीर पास करून हाडलो फंड हे प्रोटेक्शन वॉल बांदपाक। पूण कांय हांगा एक 2-3 जाण लोक आहा जे फेक कंप्लेन घालतात, गांवां म्हणटा तूं डेव्हलपमेंट म्हणटा तूं कांयच करनात, फक्त गांव पाड घालतात, कितें डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट येवन ते हाडयतात कळ्ळें। तेंची फेक कंप्लेन घेवन पंचायत म्हणटा तूं ही कामां आसा ती हाडून दवरता आनी आमची सपोज पंचायत गव्हर्मेंट स्वताच्यान कांय करूं शकना न्ही जाल्यार आमकां प्रायवेट काम करपाक आमकां गव्हर्मेंटान NOC दिवची, कित्याक गव्हर्मेंट फंड ना हे ना म्हणटा रिजन सांगत रावता। ही प्रोटेक्शन वॉल बांदतले तुमी परमिशन घेतलेलें? हय आमी लेटर केल्लें CRZ पंचायत लेटर बागायत प्रोटेक्ट करपाक। हय एग्रीकल्चराक प्रोटेक्ट करपाक आमी केल्लें।